नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडिगराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पंजाब फरोजपूर जिल्ह्यातल्या व्हांवपी सतलेज न्हंयक हुंवार न्हंय देगावेल्या 8 किलोमीटर गांव उदका पोना लोकांची मदत करूंक स्ट्रीट प्रोविडन्स संघटना पंजाबान गेल्या. थंय सध्या जाय ती आपतकालीन यंत्रणा काम करतात. लोकांची भात शेती आनी हेर उत्पादन उदका पोना. Dear friends, today we have come far away from Goa in Punjab, in the district of Firozpur. As you will see around, the water from the river Satluj has overflowed and destroyed a lot of the crop over here. Further down you will see that also the river has overflowed onto the roads. It is blocked over here and people have been rescued by these boats. These boats are from the BSF. There are some private boats, and from what we gathered, they never felt the need for any boats over here until the Punjabis, innovative as they are, they built up some boats which were less about a lakh and above as compared to the 15-20 lakhs that would be available in the rest of the country. And they have tried to rescue the people which were deep inside. त्या बांधाचेर आर्मी हा एक 4,050 किलोमीटर लायनीचेर फिरोजपूर जे आमचे जे डिस्ट्रिक्ट हा ते एक 5,000 आर्मी वाला हा BSF हा आणि आता भितर जे कितें हा न्हू ते तुमकां ती बोट दिसती पळय सकयल पाय तो बोट जे दिसती पडटा तुमकां पळय ते लोकांक म्हणजे the roads are completely cut off. And the boats which are going also have to be careful because there are markings in between which is this side, which is that side. So in this was all green field. We will show you green field just now. But this has got spoiled with the rain. Salinity of the water coming from the Satluj river. The Satluj river usually flows mostly in that area across the country, but some tribunals come this side. So that water has come this side up to 10 feet. Now, because of all the flooding which has happened, people have got displaced. Electricity is provided sometimes at night. There is contamination of the water, so waterborne disease will be there. The paramilitary, the army, the border security force, various types of agencies are working on it. फातोड्डा स्टेडियमा लागसार तिगांचेर रस्त्यावेल्या सुण्यांनी हल्लो केलो. हल्ल्यान 13 आनी 14 वर्सांची 2 भुरगीं जखमी. तांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार. मजगतीं तिसऱ्या 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक बारीक जखम जाल्या. इंडियन रेसिंग फेस्टिवलाक मुरगांव स्ट्रीट सर्किटाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. सरकार 41 कोटी घालतलो. मायनिंग डंपाचे वेवस्थापन डंप उखलपाविशीं सरकाराक एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट सल्लो दितले. दिवाडे आदल्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या वाठारांत कोटी तीर्थ कॉरिडोर, वेअरहाऊस आनी लॉजिस्टिक स्कीम मंत्रिमंडळाचे निर्णय. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जे टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020, अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअरहाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. एक्स ग्रेशिया ऑफ द लायन स्टाफ अपॉइंटमेंट अंडर द वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Cabinet approval for the post of Dean for the Goa College of the Veterinary and Animal Services. Amendment to the Business of the Government of the Goa Allocation Rule 1987. भितरल्यान गोवा पुलीस रिकॉर्ड एक्ट 2023, गोवा स्टेट ऑडिओ-व्हिज्युअल आर्कायव्स आणि गोवा स्टेट मिशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट. अपॉइंटमेंट ऑफ द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट मीन्स टेरी
on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilization activities for mining dumps in Goa. गोवा स्टेट सर्किट रेस मुरगांवां 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगती जातली. हाचेर 177 कोटी रुपया खर्च जातलो. राज्य सरकार 57 कोटी मोडून रेसिंग खातीरच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारतले. इव्हेंट 2025, 2026 आणि 2027 अशे सेगीत 3 वर्सां जातलो. Proposal to organize the Goa Street Circuit Race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November in Marmogua. गोंयभरच्या टॅक्सीवाल्यांची सचिवालयाच्या गेटी भायर निदर्शनां. नव्या टॅक्सी धोरणाविशीं चर्चे मुख्यमंत्र्यान 10 सप्टेंबरा आदी तारीख दिल्ली. अजून जाग मागना. सरकाराचेर विश्वास दवरिल्लो. सरकारान फटयता म्हणून टॅक्सीवाले परवरे. मुख्यमंत्री म्हणटा 8 दीस वतले. संघटनांक विश्वासान घेवनूच पॉलिसी थारतली. टॅक्सीवाले सध्या केल्यात. नव्या टॅक्सी पॉलिसी विशीं मुख्यमंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांक आश्वासनान घेवन कितें तें थरयतलें म्हूण उतर दिल्लें. ह्या फाटभुंयेर टॅक्सी युनियनाचे वांगडी सभाघरा भायर जमले. मुख्यमंत्र्यान आपूण व्यस्त आसा म्हूण DYSP कडेन सांगून धाडल्यारूय टॅक्सीवाले थंयच. जी तेणी गायडलायन जे तेणी आमकां सांगिल्लें बरोवन दिता जावं फ्रेम करया नांवां घेतिल्लीं त्या गजाली खातीर फकत आमकां बाबा तें केलां काय ना कितें जालां तेजो ते फकत हे करता. आनी दुसरी गजाल तुका सांगता, आतां आमी थंय मिटींग जालें सगळें जालें. आतां RTO आमकां त्रास करपाक लायला थोड्या भुरग्यांक. ते प्रॉब्लेम जाला. सो हांव इतलेंच मागता की कितें आसा पळय तें आमकां डेट दिया आनी खबर. आमकां बरोवन एक डेट दी. उतरांनी डेट नाका. उतरांनी आमी विश्वास दवरूंक शकना. आज म्हणटा ते पुलीस पयलीं येता आनी सांगता तुमी नांवां दी जशी पेरंट्सांक सांगली तशी. मागीर येवन सांगता ते तुमकां RTO सांगलें. पूण कितें नाका आसलें? कितें फटींगपणां चलयलें? नाही सर, आमकां एक नांवां दिवंक लायता. नांवां बरोवन दिवंक लायता आनी सगळ्यांक हांगा उबें करता आनी आतां सांगता तुमकां परत तुमकां डेट दितले. हें सारकें न्हू. तरी पूण आमी सराचेर विश्वास दवरता आनी ह्या विश्वासान आमी हांगाच रावता. सराक एक बरोवन दिवनी आमकां. तेन्ना आमी हालपाक ना नाल्यार हांगासले. कित्याक सदांच फटींगपणां चलता. कितको पर्यंत विश्वास दवरतलो सीएमाचेर विश्वास दवरचोच पडलो. कित्याक तो आमचो बापूय न्हू. विश्वास दवरचोच पडलो. आमी हांगासरले वचना. जो मेरेन आमकां अश्युरन्स दिना न्हू, इन रायटींग अश्युरन्स दिना तो मेरेन आमी वचना. आमी सरकारा वांगडाच आहा. सरकाराक आमी अगेन्स्ट सरकाराचे ना. सरकारान आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी 10 तारखेर येयल्ले आहाय. पूण आमकां हाडून परतून धाडूं नाका. परत आपयले हांगा रावन कांय फायदो ना. करतले हो खेळ हो हांवें तेतूच सांगलो हो बावल्यांचो खेळ हो हायड एंड सीक गेम म्हणून ही केन्नाच सक्सेस जावचें ना. मजगती टॅक्सीवाल्यांनी सरकाराचेर विश्वास दवरचो म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया मुखार. त्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता. हेवटेन तेवटेन दीस जायत आसता. सध्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा. तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आफयतले. तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबें रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणण्यार सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना. ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना. हेवटेन तेवटेन 8 दीस वयता. तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20 जाणांक आमी आफयता. तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरा. तांचे कडेन मेसेज पास ऑन करा. जाल्यार आमदार वेंझी टॅक्सीवाल्यांच्या पक्षांत उलयलो. मुख्यमंत्रीन आदी फुडें कळोवपाक जाय आशिल्लें म्हूण वेंझी सांगता. After the BSc meeting got over officially, I also discussed with the CM आणि LOP आल्लो दुसरे वांगडी आल्ले की 10 तारखेर दित म्हणलो न्हू. So that is the reason, since from the government side the chief minister has not come out with any answer, so the boys are anxious. We could have told them न्हू 7 तारखेर 5 तारखेर 8 तारखेर सांगो जाय आसलें की 10 तारखेर म्हळ्यार रेडी जालें ना, टायम लागतो म्हणून. सो तुम कांय उलयनाय म्हणटकीर दे वील ऑब्वियसली कम. तूं आशेन दवरता इतलीं भाडें आसलीं ती पयशे तांकां चुकल नाही. सो ही हॅज सेड दॅट ही इज गोइंग टू डू इट, गिव इट सम टायम. इट इज इन द प्रोसेस की नेक्स्ट वीक जात जाल्यार क्लॅरिटी दी म्हूण. कित्याक दसरा पयलीं पूण जावपा जाय न्ही. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.
सभापती खातीर सरकार पक्षाचो अजून उमेदवार थारिल्लो ना. 23 सप्टेंबराक थारतलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. आमदार गणेश गांवकर फ्रंट रनर म्हूण कळटा. केपेचो आमदार अल्टन डिकोस्टा विरोधी पक्षाचो उमेदवार म्हूण फायनल. वेंचणूक 25 सप्टेंबराक. सभापतीची वेंचणूक 25 सप्टेंबराक जातली. 23 सप्टेंबर मेरेन भाजपाच्या उमेदवाराची नेमणूक जातली. अजून कांय ठरयिल्लें ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. 25 तारखेक सेशन स्पेशल सेशन फॉर द स्पीकर इलेक्शन. आमी 23 तारखेचो मुहूर्त आहा तो जावंक ना अजून. विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी ह्या विशयाचेर आपली प्रतिक्रिया दिली. दोन फॉर्म आज घातले फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द स्पीकर्स पोस्ट एंड वी हैव प्रपोज्ड एल्टन डिकोस्टा seconded by Wenzi Viegas and Carlos has also proposed and seconded by Crucial. Democracy has to be vibrant आणि opposition हाचो रोल खूप महत्वाचो. ऑपोजिशन सगळ्या वांगडा बिकॉज दोन जाण दिसोंक ना आमकां. दोन आय स्पोक विरेश इज इन लिंकिणी आलो. Vijay I have spoken, he could not come today, but he has said whatever we decide, he is going to stand with it. All opposition members, MLAs had felt that I should fill the nomination of the speaker's post. So with everyone's consent, I have filled this. So now I will approach the ruling side also MLAs and I will ask for their support. This is a protocol that we have to follow and we cannot let go the ruling because they are in majority. ते 33 जण आहा म्हणून आमच्यान तांकां वॉकओवर दिवपा जायना. It will be that it will not be a proper democratic way of moving. So since it is a protocol and we do not want to allow them to just go ahead, that is the reason we have proposed Elton as the speaker candidate and आतां आमी फायल करून येयले. 24th is the last day. म्हाजी घायलां. सो जे कोण रुलिंगान तुले लिपोन जरी तरी एल्टना वोट मारपा सोदताय जाल्यार तांकां टायम आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी रुपेश रावत. हायकोर्टान विजयेंद्र आरोंदेकराक खुनाच्या केशीन निर्दोष सोडला. 2016 काबदेराम दर्यान दिपाली मेहताच्या खुनाच्या केशीन तो आरोपी आशिल्लो. मडगांव एडिशनल सेशन कोर्टान ताका दोशी थारावन जल्मठेप फरमायली. आता तो निर्दोष. Today, the Honorable High Court has acquitted Vijayendra alias Chetan Arondekar, who was implicated in an offence by the Kunkolim police station for an alleged offence which had taken place somewhere on 24th of December 2016. The case of the prosecution was such that Mr. Arondekar, who was known to the victim girl, when she had come down to Goa, allegedly they met up at Kabdiram. There was some altercation which happened there, and subsequently Vijayendra Arondekar allegedly is said to have texted some messages to the sister of the victim girl stating that he had committed this offence. The prosecution had examined many witnesses, but two circumstances which they mainly relied upon to rather buttress their case was one of the last seen theory, which they examined one Mr. Prashant Velip, and another witness who was examined was the sister of the victim girl, who were the star witnesses. Now the prosecution miserably failed to prove the last seen theory because the identity of the deceased was not at all proved that Mr. Arondekar was present at that particular point of time. And second aspect which was argued on our behalf was that the messages which were disseminated from the alleged mobile phone, the prosecution could not prove that the mobile phone was in the custody of the accused, nor the said number belonged to the accused at any point of time. So with these circumstances and the other evidence which we pointed out before the Honorable High Court, that there was no circumstance at all which was connecting the link to ultimately prove the guilt and fasten the guilt on Chetan Arondekar. This argument appears to have been accepted by the Honorable High Court. However, the detailed judgment is awaited. The judgment should be uploaded as per the Honorable Court's saying by Friday. So I will be able to only comment more on that aspect once the judgment is out. But these are the submissions which we have put up before the Honorable High Court,
and the Honorable High Court appears to have accepted those submissions, subject to the Honorable High Court's judgment being uploaded very soon, which we will be able to detailedly analyze and put it up before you. कोडार प्रस्तावित IITच्या वाठारान एसटी लोक रावतात. सरकार एसटीकूच टार्गेट कित्याक करता? कोडारच्या थळाव्यांचो प्रश्न. मुख्यमंत्र्याक कोणी तरी खंय चुकीची माहिती दिल्या. त्या वाठारान शेता बागायती लोकांच्या पोटार येवचे न्ही म्हणून थळावे उलयले. वेळ पडल्यार रस्त्यार देंवतले. थळाव्यांक कोण तरी चिथायता म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो. कोडार प्रस्तावित IITच्या वाठारांत एसटी लोक रावतात. सरकार एसटीकूच टार्गेट कित्याक करता? कोडारच्या लोकांचो प्रश्न. काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी फुसलायता म्हणून, जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा, म्हणजे कोमुलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून, पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आनी आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा. जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. म्हणजे 99% हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुमी IIT हाडपाक सोदतात, जी IIT कोणा लोकांक नाका हांगासर, किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां एसटी समाजूच दिसता. जे वेळार मेळावली गेले तेन्ना एसटी समाजाच्याच लोकांचेर तुमी खंय ना खंय तरी जमीन घेवपाचो प्रयत्न करता. सांग्यार गेले, सांग्यारूय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले. काणकोण गेले, थंय एसटी भाऊच आशिल्ले. बरे बरे मोठे मोठे लोक आसात. आतां शिरोड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार मोठे दोंगर आसात. जे बिझनेसमॅन आसात, माजी मंत्री आसात, मंत्री आसात, तेंच्या दोंगराचेर तुमी कित्याक हात घालपाक सोदिना? सो आमी जाता व्हडले जाता आसतना आमी दोळ्यांनी पळयला ह्या लोकांनी काडलेले त्रास. हे लोक आपल्या भुरग्यांक पोटाक लागपा खातीर नाजाल्यार आपल्या भुरग्याचें पोट चलोवपा खातीर सगळे हे शेत रोयता, नाजाल्यार माडयो म्हण, नाजाल्यार हांगासर पावसा दिसांनी चिबडां तवशीं सगळे रोवन ते आपल्या भुरग्यांक ल्हानाच्यान व्हड केल्ले आसा तेंच्यांनी सगळे. जर हेंच जर ना जालें जाल्यार तेंचें कशें जातलें? तेंचो फ्युचर, तेंच्या भुरग्यांचो फ्युचर, मे बी आमचो फ्युचर कितें आसतलो तो? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नवभारत साक्षरता कार्यावळ 2022 लॉन्च जालो. केंद्र सरकारा प्रमाण राज्य सरकारानूय मोठ्या प्रमाणात काम केले. 2024 चड काम जाले. निरक्षर लोकांक आसात ते सोदून तांकां शिकयले, ट्रेनिंग दिली आनी 30 मे 2025 मेरेन गोंय साक्षर घोशीत केले. गोंय खंय 99.6% लिटरेट. NCERT डायरेक्टर मेघना शिडगांवकर सांगता. भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम म्हणटात ताका, आनी तो लॉन्च जाल्लो इन इयर 2022. ताजे नंतर गोंयान चालू जाल्ले, मागीर तांच्यांनी जे आमकां रिकमेंड केले त्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंट स्टेप्स घेत आशिल्ली. आनीक 2024 पासून म्हाका दिसता चड हातून काम जालें आनी तातून लोकांक आयडेंटिफाय करप, इलिटरेट्स खंय आसात आनी तांकां शिकोवप, ट्रेनिंग दिवप, आनी हो प्रोसेस कंप्लीट आमी केलो. आनी म्हाका दिसता 30th मे 2025 आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला की गोवान फुल्ली लिटरेट हो स्टेटस अचीव केला म्हणून. कारण थोडे नॉर्म्स आशिल्ले मिनिस्ट्रीचे की इन केस वी हॅव अचीव्ड लिटरसी रेट अबाव 95% वी कॅन डिक्लेअर द स्टेट एज फुल्ली लिटरेट स्टेट. पण आमी तातूंत तरी काम करीत रावली आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसता की 99.7% आमी अचीव केली आनी ताज्या नंतरूच स्टेट फुल्ली लिटरेट म्हणून डिक्लेअर केली. वेगवेगळ्या कोर्सा विशीं भुरग्यांक म्हायती मेळची हे खातीर सरकारान इनिशिएटीव घेवन करियर गायडन्स प्रोग्राम पुराय गोंयांत सुरू केल्या, अशी माहिती NCERTची डायरेक्टर मेघना शेटगांवकर हांणी मुखार दिल्या. पयलींचे सारकें उरलें ना की थोडेच कोर्सीस आसताले. आतां प्रत्येक फिल्डाचो एक आपलो ओन कोर्स जाल्लो आसा. गोंया भायर आसूं खूब कोर्सीस आसा ज्याची नॉलेज भुरग्यांक ना, पेरंट्सांक ना, स्कुलांक ना. सो ताच्या खातीर CM सराच्या इनिशिएटिव्हान एक डिसिजन जालें की करियर गायडन्साचो प्रोग्राम करपाचो इन फिजिकल मोड. आनी त्याच्या बरोबर आमी एक युनोक्यू म्हणून जी ऑर्गनायझेशन आसा, एड्युटेक कंपनी मुंबय बेस, तांच्या कडेन गोवा गव्हर्मेंटान MOU सायन केला. आनी ताजो तांचो एक मनीस जो आसा इनचार्ज मिस्टर धवल गांधी, ते हो जो करियर गायडन्साचो प्रोग्राम आसा ते सगळे एटेंड करतात. ते स्वता येतात आनी ते करियर गायडन्स दितात आमच्या भुरग्यांक. सो हे आमी सुरू केल्ले इन द लेटर वीक ऑफ म्हाका दिसता लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. आनी आतां पर्यंत आमी ऑलमोस्ट सगळे तालुका कवर केल्या आनी फक्त काणकोण तालुका जो फाल्यां जातलो. आयज आशिल्ले पोंडा तालुक्याच्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर 12वीच्या मोर पर्टिक्युलरली ते आमी 3 स्ट्रिमींनी डिवायड केला, सायन्स,
कॉमर्स आणि आर्ट्स अँड वोकेशनल कंबायन. ते ज्यांच्यांनी हे करियर कावन्सिलिंगाचे सेशन अटेंड केला तांच्या खातीर सायकोमॅट्रीक टेस्ट जातली आनी तांची सायकोमॅट्रीक टेस्टाच्या रिजल्टा प्रमाणे तांणी कितें ऑप्शन घेवं शकता हेंय तांकां आमी तांच्या पर्यंत पावयतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ईडीच्यो गोंय आनी हैदराबाद मेळून 13 सुवातेंचेर धाडी. मनी लॉन्ड्रिंग केशीन यशवंत सावंताची चवकशी चल्ल्या. हणजूण, आसगांव आनी हेर वाठारांतली 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ताणें खंय हडप केल्ली. सर्च्या वेळार 72 लाख कॅश, 7 लक्झरी गाडयो जप्त केल्यात. कितलेशेच अकाउंट फ्रीज, सुमार 1200 कोटीची मालमत्ता सापडल्या. बागा, कळंगूट शॉपांनी डुप्लिकेट काजू एफडीएन जप्त केले. कळंगुटे 9 बागान 10 शॉपांचेर एफडीएची रेड. सबस्टँडर्ड काजू विकतल्यांक 50,000, बोगस लेबलिंग करून काजू विकतल्यांक 20,000ची फायन मारल्या. बागान आनी 3 रेस्टॉरंटां बंद केल्यात, तांकां 20,000ची फायन. ईडीच्यो गोंय आनी हैदराबाद मेळून 13 सुवातांचेर धाडी. मनी लॉन्ड्रिंग केसींत यशवंत सावंताची चवकशी चल्ल्या. सर्च्या वेळार 72 लाख कॅश, 7 लक्झरी गाडयो जप्त केल्या. कितलेशेच अकाउंट फ्रीज केल्यात. सुमार 1200 कोटीची मालमत्ता सापडल्या. हणजूण, आसगांव आनी हेर वाठारांनी 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ताणें खंय हडप केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नेरूळ पंचायत वाठारांत कोयराचो उपद्रव. पंचायतीक पडिल्ले ना. पंचायती लागसार तात्पुरते MRF शेड आसतना हांगा कोयर उडोवंक नाका म्हणून बोर्ड लायला. थंयच कोयराच्यो राशी. पावसान कोयर कुसून रस्त्यार. MRF शेड आसा म्हणून खंय पंचायतीन हायकोर्टाक फटयला अशी थळाव्यांची फिर्याद. ती डस्टबिनां पळयात, चिकल पळयात, हें पळयात, वेस्टेज कशी देंवता ती सकयल लोकांच्या घरांनी वयता. पंचायतीन हायकोर्टाक एक एफिडेवीट दिल्लें. एफिडेवीट कितें दिल्लें की हांगासर आमी MRF शेड दाखयतले म्हणून. पण टेम्पररी शेड जी दाखयल्या ती आमची पंचायत आसा पळय तिका हेल्थ सेंटराक तेकोन शेड दाखयल्या. ते डस्टबिनां व्हरोन दवरता आनी ती धुय नासतना तो वास सगळो लोक जे हेल्थ चॅकअपाक येता थंय तांकां सगळो वास. ते हेल्थ सेंटर थंय आसून कितें फायदो. पंचायतीन जे रेझोल्युशन ते आनी एफिडेवीट जे हेका दिलां हायकोर्टाक तें फक्त हायकोर्टाचे दोळे धांपपाक लागून ह्या मेजर कन्सर्न हो. कित्याक थंयसर कमीत कमी 7 ते 8 पंचायतीक हायकोर्टान डायरेक्शन्स दिले ज्या बसून तुम्ही MRF शेड दाखयना ते बसून तुमकां हांगासर कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिवपाक मेळचें ना. आनी जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पास केल्या पळय ते अगेन्स्ट हायकोर्ट ऑर्डर अशें म्हाका दिसता. कित्याक फेक एफिडेवीट तितलेंच रिस्पॉन्सिबल की इलिगॅलिटी वाडोवपाक लागून. ही सगळी जी गार्बेज जी आहा पळय जी सगळ्या ह्या प्रोजेक्टांची आनी हे जे मायग्रंट्स इन्फ्लक्स जाल्लो आहा हे मायग्रंट्स भरलेले आहा इतकेंचे गार्बेज ना जाल्यार आमची म्हाका तरी दिसता म्हाजे सांगता म्हाका जाल्यार आतां एटलिस्ट 1 वर्स हांव गार्बेज टॅक्स भरता. म्हाजे आजून पासून 1 वर्स जालें आजून पासून जो गार्बेज कलेक्ट करता तो मनीस म्हाज्या दारार येयल्लो ना गार्बेज व्हरपाक. कर्नाटकाच्या गदग जिल्ह्यात मुलगुंद KH पाटील हॉस्पिटलाचे रुरल मेडिकल सर्व्हिसेस सोसायटीन सेरेंटिका आणि प्रुडंट मिडिया बरोबर घेऊन हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडलो. भोवतणच्या गावांतल्यानूय लोकांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स. 1000भर लोकांक कॅम्पाचो लाव जालो. वेगवेगळ्या मळावेले 12 दोतोर कॅम्पाक आशिल्ले. मुलगुंड कर्नाटकांत जंय सेरेंटिका आणि प्रुडंट मिडिया तशेंच द रुरल मेडिकल सर्वीस सोसायटी KH पाटील हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर हुलकोटी हांच्या जोड पालवान एक हेल्थ कॅम्प दवरला मुलगुंड. त्या गांवांतल्या वासियां खातीर गांवकारां खातीर हो सेरेंटिकान खासा हेल्थ कॅम्प दवरला आनी प्रुडंट मिडिया ताका असोसिएट आसा. तशेंच हांगसरले जे रुरल मेडिकल सर्वीस सोसायटी KH पाटील हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर हुलकोटी तांच्या जोड पालवान हो कॅम्प आयोजीत केला. भुरग्यांक धरून जाणट्यांनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेतलो. इन मुलगुंद free health checkup camp is arranged by KH Patil Hospital and Serentica Group of Four. The response is very good. Most of the poor people, they are taking advantage of this one. The arrangement is very good. This type of camp, it is the only one of this kind in this part of the city. In Mulugund, we have got about 20,000 population and surrounding about 10 to 15,000. They are taking the advantage of this camp. The arrangement is good and all the doctors have come and response is good.
thanks to K.H. Patil Hospital and Serentica Group, and also the प्रुडंटा खातीर राजेश नायक. महाराष्ट्राचो स्टेट बटरफ्लाय ब्लू मॉर्मॉन फुलपाखराचेर शाळांतल्या सरकारी मुळावे शाळेन विद्यार्थ्यांक निसर्गाचेर खासा अभ्यास वर्ग. अद्भुत जग ह्या पाठ्यपुस्तकांतल्या माध्यमांतल्यान लायव्ह सायकली विशीं भुरग्यांक शिकवण. खासा रिपोर्ट. इयत्ता तिसरीचा परिसर अभ्यासाचा जो विषय आहे म्हणजे जे पाठ्यपुस्तक आहे ते एक अद्भुत जग या पाठ्यपुस्तकामध्ये प्राणी व वनस्पती एकत्र राहतात असा एक पाठ आहे आणि ह्या पाठामध्ये प्राणी पक्षी वनस्पतींवर कशा प्रकारे अवलंबून असतात त्यांचा एकमेकांशी काय संबंध असतो ह्याच्यावर भर दिलेला आहे. आणि ह्या पाठामध्ये प्राणी पक्षी कीटक आपलं अन्न निवारा ह्यासाठी वनस्पतीवर कशा प्रकारे अवलंबून असतात हे सांगितलेलं आहे. आणि ह्या पाठाशी संबंधितच मुलांना इथे एक लिंबूचं झाड आहे. या लिंबूच्या झाडावर काही फुलपाखरांनी अंडी घातलेली आहेत आणि त्याच्यापासून अळी तयार झालेल्या आहेत आणि ह्या अळीपासून नंतर ह्या अळी लिंबूच्या झाडाची पानं खातात आणि त्याच्यापासूनच नंतर फुलपाखरू तयार होतात. हे मुलांना प्रत्यक्ष इथे दाखवण्यात आलं आणि कशा प्रकारे प्राणी कीटक पक्षी हे वनस्पतींवर अवलंबून असतात हे मुलांना प्रत्यक्ष इथे आणून शिकवण्यात आलं. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.